अंजुणा धरणाच्या उदकाची पातळी कमी जावपाक लागिल्ल्यान केरी 70च्या थळाव्या शेतकाऱ्यांनी भिरांत उक्तायल्या। धरणाची पातळी कमी जाल्ली आसतना शेतकारांक विश्वासात न घेता अधिकाऱ्यांनी धरणाचें उदक गरज नासतना सोडलां म्हण शेतकाऱ्यांनी राग उक्तायला। आता जे उदक सोडलां ते पडींग शेतांनी वता आनी ताजो शेतकाऱ्यांक कांयच फायदो जायना अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। कमी पडल्या कारणान डॅमात 2 मिटरची पातळी कमी आसल्या कारणान आमी चिंतीत आसा आणि त्याच्या भायर कोणाकच विश्वासात ना घेता ह्या डिपार्टमेंटान ते उदक सोडलेलें आसा आणि त्याच्या भायर अशें सोडलां की जे डॅमाचें जे काम मेंटेनन्स वर्क आसा ते करूंक ना। त्याच्या खातीर जे उदक सोडलां ते वेस्टेज वयता। ते वेस्टेज गेल्या उपरांत आणि उदकाची पातळी कमी असल्या कारणान आमकां ते उदक शेतकऱ्यांक पावतलें काय ना ते चिंतीत असल्या कारणान आमी आयची मिटींग हांगा आजोबा देवस्थानांत घेतलेली आसा। धरणाच्या उदका संबंधान आपल्यो कितेंय समस्या असल्यार कारापुरा तिस्कार वचचें पडटा म्हण शेतकारांनी नाराजी उक्तायल्या। शेतकार हे कार्यालय केरी हाडचें म्हण मागतात। धरणाच्या उदका संबंधान शेतकाऱ्यांक सतावपी वेगवेगळ्या विशयांचेर शेतकाऱ्यांनी एकठांय येवन आयतारा बसका घेतली। ह्या बसकेंत तांणी धरणाचो सुरक्षा अहवाल भौशीकपणान जाहीर करचो तशेंच पाणी वाटप सोसायटी अंतर्गत शेतकाऱ्यांक उदकाची पुरवण करची असो थाराव घेतला। ठराव आसा तो असो आसा की जे डिव्हिजनल ऑफिस आसा ते आमी शेतकरी हांगा आसा केरी गांवांत आसा आणि डिव्हिजनल डॅम हांगा आसा उदक हांगा आसा आणि जे ऑफिस आसा ते कारापूर तिस्कार असल्या कारणान हे आमकां असुविधाजनक जाता। ते सुविधाजनक जावचें त्याच्या खातीर आमची मागणी आसा की ते जे डिव्हिजनल ऑफिस आसा ते केरी हाडपाचें आणि जे पयलीं आसलें तशेंच केरीत हाडपाचो हो आमचो पयलो एक प्रश्न आसा। दुसरो एक प्रश्न आसा की जो दिल्लीच्यान सेंट्रलला जे लोक येयल्ले तेंच्यांनी डॅम सेफ्टी अहवाल जो दिल्लो तो सगळ्या सार्वजनीक करचो। कित्याक हे आमी काही जाणांनी जे म्हटलेलें आसा की डॅमाक जो धोको आसा तो योग्यच आसा। हेजी जर कारवाई करतलो जो डॅम सेफ्टी अहवाल आसा तेची गरज आसा आणि तेंच्यांनी अहवालान त्यांनी म्हटलेलें आसा की डॅमाक धोको आसा ते रिपेर करपाची किंवा तेजी मेंटेनन्स करपाची गरज आसा। त्याच्या खातीर तो लोकांची मागणी अशी आसा की डॅम सेफ्टी अहवाल सार्वजनीक करचो। तिसरी सार्वजनीक हे आमची हे आसा की जी सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेत हलगर्जीपणा करतात। पयलींच सांगलां की जी व्यवस्था आसा मॅनेजमेंट आसा ती व्यवस्थित नसल्या कारणान हे जे उदक योग्य शेतकऱ्यापर्यंत पावपाची गरज आसा। काही लोक उगीच सांगतात की आमकां ते सोडा उदक म्हणून आणि तरी सोडलेले असता आणि त्या शेतांत काय रोवल्लें नसता। तर जे कोण बागायती करतात जे कोण शेतां कितें रोयतात तेकाच फक्त उदक पावोवपाची इतकी व्यवस्था डिपार्टमेंटान करची आणि ती पाणी वाटप सोसायटी कडसून करची। हे आमचे 3 निवेदनां करून आमी तेचे कडेन फाल्यां आमी 11 ई कडे कारापूर तिस्कार डिव्हिजनात वचपाचें आसा। शेतकरी प्लस पाणी वाटप सोसायटी वचपाचें आसा। म्हणजे अशी कामां करता जी ते काम कोणी घेतलें निर्मला पाणी वाटप सोसायटीन त्याचो मनीस एक दीस सुद्दां हांगा येवंक ना। आय वॉज ऑब्झर्विंग दॅट पर्सन वेदर ही कम्स हियर अँड टेल द सोसायटी हे तुमचें काम आमी घेतलां काय घेतलां जाल्यार तेणी सांगूंक जाय आसलें न्ही। सोसायटी तर्फे इशू हॅव गॉन बट वी डोंट नो। जेन्ना म्हाका समजून येलें की सोसायटी तेन्ना चेअरमॅनाक हांव सांगलें की बाबा तुका सांगला रे तो म्हणलो ना। हांव जाल्यार तेका विचारलें कोणा विचारलें एक्झिक्युटीव इंजिनियर तेणी सांगलें यस आय हॅव टोल्ड द चेअरमॅन। सो दीस इज द वॉट इज हॅपनिंग वेन एवर आय गो टू ही डॅम। आतां हेणी सांगलें पळय कोणी नकुळा सांगता अशें ना नकुळान सांगलें की आपूण जे कॅनल जे आपल्याक जो मेन कॅनल येयला तेचे मेंटेनन्स आपूण करूंक ना फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स अँड बिकॉज ऑफ लिकेज द वॉटर आय कूड नॉट गेट इट। हेचें रिजन कित्याक द डिपार्टमेंट हॅज नॉट स्टडीड द मॅटर प्रॉपरली। RDX गोवा खातीर केरीच्यान दिनेश करपे।